आमच्या पक्षाचे सिनियर लीडर बाब मोहनदास लोलयेकर, आमचे जनरल सेक्रेटरी, तसेच आमचे उत्तर गोंयचे सामके यंग अँड डायनामिक अध्यक्ष बाब दीपक कलंगुटकर. ही आयची जी पत्रकार परिषद आसा ही पक्षाच्या संघटने संदर्भात आसा आणि आमचे पक्षाचे अध्यक्ष बाब विजय सरदेसाय हांचो आउटरीच कार्यक्रम जो तुमकां ताणें प्रॉमिस केल्ले गोंयचे जनतेक की आपूण पेडणे ते काणकोण पर्यंत वतलो, ह्या वाडदिवसाच्या निमतान ताणें डिक्लेअर केल्ले लोकांचे घराणे आयकपाक. तो कार्यक्रम आमी आज हांगा जाहीर करतात. उत्तर गोंयचे आनी दक्षिण गोंयच्या कार्यक्रमा संदर्भात बाब दीपक आनी बाब मोहनदास लोलयेकर तुमकां ब्रीफ करतले. ताच्या पयलीं असेंब्ली खातीर आमी 2 फेजींनी हे आउटरीच प्रोग्राम करपाचो एक ठरयला. एक म्हणल्यार पेडणे ते काणकोण पर्यंत विजीट, तुमकां ते ब्रीफिंग दितलेच. दुसरें म्हणल्यार लोकांचो आवाज जावन विधानसभेत प्रश्न मांडप, वेगवेगळ्या खात्यांचे इश्यूज रेज करप, बारीक लोकांचे इश्यूज सतयतात ताचे सोल्युशनां डिबेटी मार्फत सरकाराच्या नजरेक हाडून दिवन ते सॉल्व करप, हो आमच्या अध्यक्षाचो एक सदांच एक ध्येय आनी ध्यास जाल्लो आसा. आमी आज एक ईमेल आयडी पब्लिक सजेशन्स PUBLICSUGGESTIONS public suggestions @goaforward.in ही आमी आज जाहीर करतात. लोकांकडे आमी मागतात की जे इश्यूज आसात पब्लिक रिलेटेड इश्यूज तांच्या मतदारसंघात जावं तांच्या तालुक्यांनी, हे सगळे इश्यूज तांच्यांनी आमकां 10 जुलय मेरेन ह्या ईमेल आयडीचेर धाडचे, तांच्या नांवा सकट. आनी जर कोणाक आपलें नांव धरून धाडपाचें ना जाल्यार एनॉनिमस ईमेल धाडचे, बट विथ द डिटेल्स, जेणे करून लोकांचो प्रश्न, विजय बाबाचो आवाज जावन हे प्रश्न आमी सोडोवंक शकतले. 15 दीस विधानसभेचे सत्र जावन आसा, 3 आठवडे, एक सबस्टॅन्शियल दीस विच इज अ गुड टाइम आमकां दिसता. आनी सदांच एक म्हणटात की एव्हरी कन्वर्सेशन, एव्हरी रेव्होल्युशन स्टार्ट्स विथ अ कन्वर्सेशन. जे रेव्होल्युशन जाता ते डिबेटीन आनी उलोवन जाता, कन्वर्सेशनां करून जाता. सो तो कार्यक्रमूय ते तुमकां हे करतले, डिक्लेअर करतलेच. आज गोंयभर पब्लीक ग्रीव्हन्सां आसात, सरकाराची सिस्टमीक फेलियर्स जाल्यात वेगवेगळ्या खात्यांनी. हे सगळे विधानसभेत हाडप पक्षा मार्फत, ते आमच्या अध्यक्षाच्या थ्रू, हे आमचो एक पक्षाच्या कार्यकारिणीन फाटल्या फावटी मिटींग जाल्ली हे हाजेर ठरयल्ले. कारण प्रचंड प्रमाणात आज पावसाचे दीस असून सुद्धा उदकाचे सप्लाय म्हणत, पॉवर सप्लाय म्हणत, अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ फेसिलिटीज, दक्षिण गोंयांत 2-2 फ्लोर वेकंट आसून बेड मेळना लोकांक, जीएमसीन बेड्स मेळना लोकांक, रस्ते हॉटमिक्स केल्ले खड्डे पडपाक लागल्यात, स्कुलाक गळपाक लागल्यात, आजूच सिव्हिल सप्लायच्या गुडावनाचे छप्पर उडून गेला. सो असे वेगवेगळे विषय आसात, इश्यूज आसात जे विधानसभेत घालून सॉल्व करपाक जाय. सरकाराच्या नजरेक कन्स्ट्रक्टिव्ह क्रिटिसिझम करून सरकाराक दाखोवन दिवंक जाय आनी ते काम आमचे अध्यक्ष सदांच करीत आयिल्ले आसा आनी ते मुखारय करतले. सो म्हणून आमी मागतात लोकांकडे, अपील करतात पब्लिका कडेन की तांणी हे ईमेल आयडी पब्लिक सजेशन्स @goaforward.in हाजेर आपले ग्रीव्हन्सेस पब्लिक रिलेटेड, आपले प्रश्न जे विधानसभेत मांडूंक जाय हे ईमेलाचेर 10 जुलय मेरेन धाडचे. आता मुखारले जे हे आसा कार्यक्रम, जो आउटरीच प्रोग्राम पेडणे टू काणकोण पर्यंत, बाब दीपक आनी मोहनदास बाब तुमकां सांगतले. स्वागत करता. आमचो आवाज विजय, जशें आमी गेल्या पावसाळी अधिवेशना पयलीं अशेंच लोकांपर्यंत तालुका वायज आमी गेल्ले, लोकांच्यो समस्या आयकून घेवपाक. म्हाका दिसता किमान प्रत्येक तालुक्यांसून एक 10-15 अशे पब्लीक ग्रीव्हन्सेस हे आमचे कडेन येताले आनी तेतूनसून जो टायम मेळ्ळो त्या टायमानसून म्हाका दिसता किमान एक 10-12 तरी ह्यो असेंब्लीच्या फ्लोराचेर त्यो उजवाडान हाडपाक मेळ्ळ्यो. त्याचो फॉलोअप घेवन म्हाका दिसता 7-8 केसीस तरी म्हाका दिसता
प्रत्येक तालुक्या भितरसून तडेक पावयल्ल्यो आसा गोवा फॉरवर्ड ऑफिसांसून. ह्या वेळार आमी आमचो आवाज विजय म्हणून परत तीच संकल्पना घेऊन आमी उत्तर गोंयसून सुरू करता आणि त्याची सुरवात ही आमी पेडणे तालुक्यांसून करता. पेडणे तालुक्यांसून 2 मतदारसंघ येतात आणि त्याचो मध्यवर्ती ठिकाण म्हणून आमी मांद्रे झेडपी हॉल, जिल्हा पंचायत हॉल हो भगवती मंदिराच्या कुशीकूच असलेलो हॉल हांगासर 29 जून सकाळच्या 10 वरांचेर आमी स्टार्ट करतात. हो ह्या वर्षाची सुरवात आसा भगवती देवस्थानच्या त्या प्रांगणांसून. सो दुसरे दिसा 30 तारीख हो आमी बार्देस तालुका कव्हर करता, जेतून साधारण 7 मतदारसंघ येतात. तो जातलो हो म्हापसा रेजिडेन्सी, सेंट्रली लोकेटेड म्हापसा शहरान. मागीर 1 तारीख ऑफिस डे असल्या कारणान, विजय बाबाचो ऑफिस डे असल्या कारणान आमी तो त्याच्या मतदारसंघाचो दीस, सो तो एक स्किप करून आमी 2 तारीख आमी तिसवाडी तालुको म्हणून आमी आमचे गोवा फॉरवर्ड पणजेचे ऑफिस आसा ह्या ऑफिसान तो करता. मागीर उरता हो 3 तारीख हो बिचोली 70 म्हणून आमी एकत्र करता. तो झेड स्क्वेअर बिचोली म्हणून जो हॉल आसा कॉन्फरन्स हॉल त्या हॉलान करता. म्हाका याद जाता की जो प्रतिसाद, कारण ज्यो ग्रीवन्सीस पब्लीक विषय जे लोक घेऊन येतात ते दर वर्षा, जशें आता दुर्गादास बाबान म्हटला की ग्रीवन्सीस हे सरकारा विरुद्ध वाडत आसात, हे आमकां दिसाच्या दिसा आमकां आमच्या उगड्या दोळ्यांनी पळोवपाक मेळटात. रस्ते आसात, अनेक समस्या आसात. सो हिची जी सुरवात आसा ही आमी 29 जून पेडण्यासून सुरवात करता आणि खात्री आसा की हे पूर्ण दक्षिण गोंयापर्यंत संपेपर्यंत हेका आमकां प्रचंड प्रतिसाद मेळटलो. तेतूनच जशें कामतान म्हटलां तशें की आमी संघटनेचे विशय फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करतले. मागता आमचे दक्षिण गोंयचे आमचे रोजयेकारांच्यानी फुडें व्हरपाक. आवाज विजय हो जो आमी कार्यक्रम दवरला सगळ्याक विजयान मेळपाचो. गेल्ले खेपेक तसोच आमी सगळे कडेन जायत्या कडेन तालुक्यांनी वचून गेलो आणि जशें दिपकान सांगले की तेतूंतले अनेक गोष्टी आमी फॉलोअप केले किंवा सरकाराक नजरेक हाडिल्ल्यो आनी ते करपाक पडले. प्रॉब्लेम कितें जालो आतां गोंयांत जनते कडेन संवाद सरकाराचो तुटला. म्हणजे जनतेक आयकून घेवपी कोण ना. जनतेक आयकून घेवपी आतां लोकांक जनतेक एकच दिसता की हो विजय हो एकमेव आमदार आहा जो जनतेचे प्रश्न आयकल्ल्यार विधानसभेक मांडटा आनी ताजे फॉलोअप करता. नाजाल्यार जनता सध्या पोरकी जाल्ली आहा. हे फक्त मोठी मोठी फंक्शन करता सरकार, पूण लोकांच्यो ताण गेले अशें की मेळावे घेवप आनी आपूण उलयता तें तूं आयक, तूं गेले आपूण आयकुपाक ना. आमी ताच्या उलटी करतात. विजय वतलो आनी विजय आमच्या पार्टीचो अध्यक्ष लोकांले आयकतलो आनी लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक वयतलो. हांव सांगता तूं आयक अशी सिस्टम ना. तुमी सांगात आमी आयकतात, हो आमी दवरला. सो 4 जुलयाक आमी मार्गोंगोवा दवरला. झेड स्क्वेअर वास्को 4 जुलयाक. 5 तारखेक शेनवाराक आमी दवरलो ना. मागीर परत 6 जुलयाक काणकोणा दवरला. गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे चावडेर ऑफिस आहा. त्या ऑफिसाक आमी काणकोणच्या सगळ्या लोकांच्यो ग्रीवन्सीस आयकतले. 7 जुलयाक धारबांदोड आनी केपें हो दोनी एक कडेन घेवन आमी ASN गॅलेक्सी कुलचऱ्यां दवरला. मागीर 9 जुलयाक फोंड्या दवरला विठोबा हॉल. 10 जुलयाक सांगे म्युनिसिपालिटी आनी 11 जुलयाक शेवटच्या दिसाक सालसेतीक माडगांव म्युनिसिपालिटीक दवरला. हांगा आमी सगळे लोकांच्यो कंप्लेनी आयकून घेतले. ताका विधानसभेक आमी ते प्रश्न मांडटले, ज्यो गरज आहा ते विधानसभेक मांडटले आनी फॉलो करपाचो. हो आमगेलो फर्स्ट फेज सबंद गोंयभर वचपाचो. गोंयभर कित्याक अशें जावंक शकना की प्रत्येक मंगळाराक विजय गोंयकार घरांक काणकोण मडगांव मेळटा, पूण ते फातोर्ड्या पुरते किंवा मडगांव सालसेती पुरते मर्यादीत उरता. काणकोणच्या लोकांक मडगांव यो किंवा सांगेच्या लोकांक मडगांव यो सांग मारून आमी तांच्या म्हऱ्यांत वचपाक सोदतात आनी आमी तांच्या म्हऱ्यांत वचून तांचे प्रश्न आयकतले आनी तांगेल्या प्रश्नाक वाचप ओडपाचे आनी फॉलो करपाचें काम करतले. कितले एज आसतलो टोटल? टोटल 29 जून ते 11 जुलय टोटल 10 दीस. 10 दिसा भितर फुल गोवा कव्हर करता. तालुका वायज करतले आनी त्या तालुक्यान जे मतदारसंघ येतात त्या मतदारसंघा लोकांक आमी त्या तालुक्याचे जे आमी एड्रेस नोटिफाय केला थंय आपयतले. कारण फाटल्या फावट आमी अशें म्हणना की 100%, पूण एटलिस्ट मोर दॅन 50% इश्यूज जे आसा आमी रेज केल्ले
आणि तातूंतले कितलेशे सुटावे जाले आजय आमकां खोस आसा. कारण तुम्ही मिड डे मील पळयला आसतले, पेडणेचो इश्यू आसतलो, काणकोणा इश्यू आसता, कितलेशे इश्यूज थोडे थोडे करून तडेक लागले. थोडे जावंकूय ना, पूण फॉलोअप करता. कारण सरकार एडमिशन म्हणटा सध्या चलना आणि सरकाराचे दोळे उगडप हे आमचे कर्तव्य आणि आमचो अध्यक्ष हे सातत्यान करीत आयिल्लो आसा. वेबसायट न्ही, आमी जी ईमेल आयडी केल्या publicsuggestions@goaforward.in ह्या ईमेलाचे. कारण जे लोक पावंक शकनात, जे आपले प्रश्न फिजिकल येवन मांडूंक शकनात, तांच्यांनी हे ईमेल आयडीचेर धाडचे. आमची टीम जी आसा बॅकएंड प्रत्येक ईमेल पर्सनली बाब विजया पर्यंत पावतली आणि ताजेर तांकां रिप्लाय येतलो. लास्ट टाइम तुम्ही केल्ले कितले अप्रॉक्सिमेटली तुमकां हे प्रॉब्लम्स आमकां आयिल्ले आमी ऑलमोस्ट हांव 100% म्हणना, मोर दॅन 50% वी हॅव ट्रायड टू सॉल्व. कारण कितें आसा, जेन्ना अशे इश्यूज घेतात आणि लोकांच्या काळजान बाब विजय वता तेन्ना सरकाराक खंय दुखतात. विधानसभेन ते उलोवंक दिनात. तुम्ही प्रेस घेतल्यान पळयला आसतले, बसोवप अशें सगळें जाता. पूण जाता तितले आमचे अध्यक्ष खंय ना खंय ते घालून डिमांड्साक किंवा बजेटाचेर उलयतना किंवा गव्हर्नर स्पिचार उलयतना किंवा एप्रोप्रिएशन बिलाचेर उलयतना खंय ना खंय घालून ते सरकारा मुखार नजरेक हाडून दिता. आणि जे इश्यूज आमी नजरेक हाडून दिल्या त्या इश्यूचेर सरकार जागो जावपाक लागला. आणि आज इतले एक जाता की आता सेशन नोटिफाय जाला. फाटले विधानसभेन जे काडिल्ले इश्यूज डिमांड्साक ताजे लेटरां आतां येवंक लागले. कारण तांकां कळ्ळें की आमी फॉलोअप करतात म्हणून. आज काल ईमेल आयला 2-3 इश्यूच्या डिपार्टमेंटांतल्यान की मातशे ते तुमी काडिल्ले लेटरां दिया म्हणून आमच्या अध्यक्षाक. मागीर एका वर्सान कुंभकर्ण निधींतलो जागो लागलो असेंब्ली लागीं पावता. पूण आमची जी बॅकएंड टीम आहा ती सातत्यान काम करीत आसा. कारण लोकांचे प्रश्न आमचे अशें न्ही की कितें इश्यूज घेतले आनी तडेक सोडले. जे इश्यूज लोकांचे इश्यूज आसात, जे बारीक लोक सफर जातात, वी आर टेकिंग इट टू अ लॉजिकल कन्क्लुजन. कितें सजेशन्स करतले खूप येता न्ही, उदकाची शॉर्टेज, पीएचसी चलना, सीएचसी चलना, रस्ते सारखे ना, लायट्स पेटना अमके एरियांनी, खंय सर्व्हिस रोड्स नात. टायमिंग कितें आसतलो? सकाळी सकाळी 10 ते नॉर्मल टायमिंग काम सुरू करप अशें टायम अप टू लंच पिरियड. हय, फक्त तिसवाडी हो पोस्ट लंच जो 4 ते 7 पर्यंत ह्या ऑफिसान. आणि प्लस ते वेन्सडेचे असतं ना तुमचे थर्सडे. No, don't mix up issues. It's only related to assembly. हय. एका दिसाचे कार्यक्रम पण समज कॉमन मनशाक तुमकां कॉन्टॅक्ट आसा ईमेल आयडी दिल्यार आमी असतात ऑफिसान. व्यक्ती म्हणटा त्या आसा मनीस. आसा आमचे पक्षाचे लिडर्स आसा, स्थानिक नेते आसा. उत्तर गोंय पूर्णपणे बाब दीपक, संतोष आनी ताची टीम सांबाळटा. दक्षिण गोंयान बाब विकास, बाब प्रशांत, बाब मोहनदास, आमचो रुमाळ बाब सांग्यावेलो, आमचो कावन्सिलर बाय फौजिया, आमचे काउन्सिलर सांग्या, हे सगळे वेगवेगळे आमचे लोक तांच्या कॉन्टॅक्टान आसात. माळगांव म्युनिसिपल इलेक्शन येता, तुम्ही बीन कितें तुमच्या पॅनल बीन? आमच्या अध्यक्षान क्लियर सांगला न्ही, हातून आनी दुबावूच ना. गोवा फॉरवर्ड पक्ष आमच्या अध्यक्षान तुमकां ऑलरेडी सांगला, गोवा फॉरवर्ड पक्ष जे 25 सीट लढयतले, जे 3 कुडतोरी पडटा, उरिल्ले फातोर्डा आनी मडगांव जे पडटा, हे सगळे मतदार वॉर्ड्स आमी लढयतले. कारण आमकां म्युनिसिपालिटी करूंक जाय. म्युनिसिपालिटी आमची म्हणून फॉर्म जर करतले आनी लोकांक जर न्याय दितले जाल्यार नंबर जावपाक जाय. जाल्यार फातोर्डा पुरतेच कंटेस्ट करता नंबर जायना. सो वी विल हॅव टू कंटेस्ट टू फॉर्म अवर ओन म्युनिसिपालिटी टू टेक मडगांव फॉरवर्ड. इंडिपेंडंट गोवा फॉरवर्ड पार्टी. पण कोण इंडिपेंडंट बीन कॅन्डिडेट बीन तुमच्या वांगडा बीन सपोर्ट येता ते मागीर पळोवचें पडटलें न्ही. इलेक्शन येतरे कळटलें की कशें वॉर्ड कशें रिजल्ट जाता. आमगेली मोख आहा की ह्या खेपे गोवा फॉरवर्डाची मंडळ येतली. दुसरी केस जाली दामो विजयाचेर बीन वेगवेगळे कमेंट कर त्या संदर्भात तुमचे पळयात, आमचो लिडर एक एस्टॅब्लिश लिडर, 3 टर्म जिखून आयला, डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जाला, काणकोण ते पेडण्या पर्यंत भोंवता, लोकांचे गाराणे आयकता. सो हे सगळे जाल्यार पॉझिटिव्हिटी इतली आसा, आमकां दिसना की ते नेगेटिव्ह जे कोण कमेंट करतात, वी शूड रिप्लाय अँड कम टू तांच्या स्तराचेर आमी येवंक. आमकां दिसना की वी शूड कम टू देयर लेवल. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.